दीस शुक्रार नोव्हेंबराची 28 तारीख 2025. पहिले वाचप दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 7 ओळ 2 तावन 14 पर्यंत. दानियल म्हणालो, हांवें दानियलान रातीन दर्शनांत हें पळयलें. अंतराळाची 4 वारी व्हडलो समधीर हालयताली. त्या समधिरांतलो 4 व्हड मनजाती भायर सरल्यो. एक दुसरे भाशेन दिसनातली. पयली मनजात शिवां भाशेन दिसतली, पूण तिका गिधाचे पाकाटे आसले. उपरांत हांव पळयत आसतना तिचे पाकाटे काडले आनी तिका धरणी वयली वयर उबारली आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबी केली आनी तिका मनशाचें काळीज दिलें. उपरांत हांवें आनी एक दुसरी मनजात देखली. ती आस्वेला भाशेन दिसताली. तिचे एक भुज वयर आसलें. तिच्या तोंडांत दांतां मदें 3 बरयो आसल्यो आनी तिका कोण म्हणटालो, उठ आनी जाय तितलें मांस खा. हाचे उपरांत हांव पळयत आसतना वागोटा भाशेन आनी एक मनजात म्हाका दिश्टीक पडली. तिका पाठीर सुकण्याचे 4 पाकाटे आसले. 4 तकल्योय आसल्यो आनी तिका अधिकार दिल्लो. हाचे उपरांत रातच्या दर्शनांत हांवें एक 4थी मनजात देखली. ती भयानक भिरांकूळ आनी बलिश्ट आसली. तिका व्हडले लोंगटाचे दांत आसले. सगळे साबून ती पिठो करताली आनी उरलेलें तें आपल्या पांयांनी मस्तिताली. आदल्या मनजाती प्रास ती वेगळी आसली आनी तिका 10 शिंगां आसलीं. हांव हीं शिंगां पळयत आसतना तांचे मदें आनी एक शिंग, एक धाकटुलें शिंग भायर सरता. तें म्हाका दिश्टीक पडलें. ताका जागो करून दिवच्याक पयल्या 3 शिंगांक हुमकून काडली. ह्या शिंगाक मनशाच्या दोळ्यांसारके दोळे आसले आनी बडाय उलोवची एक तोंड. हांव पळयत आसतना शिवासनां एका जाग्यार दवरलीं आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताची वस्त्रां हिम्मा परी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. ताचें शिवासण एका उज्याच्या आकट्या बरी आनी ताची चक्रां जळत्या उज्या परी. ताच्या मुखार तावन एक उज्याची न्हंय व्हाळटली आनी हजारांचे हजार ताची सेवा करतले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्याय सभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडलीं. तेन्ना तें शिंग उलयतालें. त्या बडायाच्या उतरांच्या आवाजाक लागून हांव पळयत आसलों आनी हांव पळयत आसतना ते मनजातीक जीवशी मारली आनी तिची कूड उज्यान घालून तिचें भस्म केलें. हेर मनजातींची पदवी काडून घेतली आनी नेमलेलो काळ आनी वेळ पर्यंत तांकां जियोंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताजेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतलीं. ताची पदवी सासणाची पदवी, ती केदींच सोमची ना आनी ताचे राजवट केसो केदींच नास जावचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन दानियल 3 75 तावन 81. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. पर्वतांनो आनी दोंगरांनो, तुमी सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. भुमीचेर वाडटात त्या सुमेस्तानो सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. उदकाच्या झरीनो सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक.
सागोरानो आनी नयानो सर्वेस्पराक वाकणा ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक श्लोक ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक दर्यांतल्या माश्यानो आनी उदकांतल्या सर्व जिवीनो सर्वेस्पराक वाकणा ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक श्लोक ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक अंतराळाच्या सुकण्यानो सर्वेस्पराक वाकणा ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक श्लोक ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक क्रूर आनी साधू म्हण जातीनो तुमी सर्वेस्पराक वाकणा ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक श्लोक ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक उद्गार अलेलुया अलेलुया धड रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबान धरा कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या अलेलुया अलेलुया शुभ वार्ता सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 21 ओळ 29 तावन 33 पर्यंत जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली अंजुराचो रूख वा हेर खंयचोय रूख पळया तांकां आंकरो फुटून पानां उसोंक जाताना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात तेच परी हे सर संगती घडतल्यो तुमी पळयतस देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण समजा खरेंच हांव तुमकां सांगता ह्यो सर संगती घडिल्ल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना अंतराळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजीं उतरां सरची नात देवाचें उतर हे वाकाणी तुका क्रिस्त नियाळ जेजू आपली परगटजिणी आरंभ करतना अशें सांगूंक लागलो पश्चाताप पावा देवाचें राज लागीं पावलां देवाचें राज समाधानाचें माया मोगाचें शांतीचें संतोशाचें आनी घालतेपणाचें तें राज विस्तारांक जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो 2000 वर्सां उपरांत देवाचें राज आज सगळ्या संवसाराक विस्तारून आसा देवाचें राज ससनाक बाळतात आसलें त्या राजाक अंत ना आयचे सुवार्तेंत देवाचें राज अंजुराच्या रुखाक वा हेर रुखाक सरी केलां पावस येताना अंकुर फुटतात गीम लागीं पावतना खोली जडटा अशें वातावरणाचो वेळ आमी समजता तेच रितीर जेजू देवाच्या राज्याचो वेळ समजूंक आमकां उलो दिता मोग शांती समाधान आसा तर देवाचें राज विस्तारून आसा म्हूण खचित करयत हिंसा द्वेष आसलेले कडेन देवाचें राज विस्तारावची गरज आसा म्हूण कळयता जेजू आपले दैवीक सक्तेन देवाच्या राज्याची साबार सतां मनशांक कळीत करता ह्या पुसत ताणें शिकयल्ल्याचो अर्थ आजून पर्यंत मनशाच्या काळजांत वस्ती करून आसा 2000 वर्सां आदीं उलयलेलें उतर आतांय आमचेर प्रभाव घालून आसा आमकां तें उतर जियोंक प्रेरण दिवन आसा देवाच्या उतरांत आमचे जिणेच्या हर एका बऱ्या आनी वायट संदर्भार जबाब मेळटा देवाचें राज विस्तारूंक देवाचें उतर परगट करूंक बरें वंपी जावंक प्रयत्न करया